प्रितीच्या भावान भयणो, जेन्ना म्हजो एक इश्ट आसलो, जेन्ना हांव शिकतालो तेन्ना, आनी तो इश्ट शिकूंक बी तितलो हुशार न्हय. ताका स्टडीजान जायती त्रास पडटाले अभ्यास करूंक. पूण तो शिकता आसतना, आनी हांव तेन्ना पाद्रीपणाचेच फॉर्मेशनांत आसलो, आनी शिकता आसतना तो इश्ट म्हजो, ताका पळयत जाल्यार तो खुशालकायेन हांसता म्हणून, आनी रोखडोच देवाचें उतर तो म्हाका सांगप. आनी कोणाकूच कितें खंयचो फ्रेंड बी कितें प्रॉब्लमांत आसा जाल्यार ताका एडवायस दिता आसतना ताका देवाच्या उतरानूच तो एडवायस दितालो. ताचें पळोवन म्हज्या जिवितांत जायतें अप्रोच येताले. हांव पाद्री जावंक येयलां, पूण हांव देवाचें उतर वाचतां काय, देवाचें उतर हांव मोतीन घेतां काय, मानून घेतां काय, हेंच म्हज्या मनांत येवप. आनी हेंच पळोवन देवाचें उतर कितलें म्हत्वाचें, देवाचें उतर कितलें पोदवेचें, आनी शक्ती ताका जायती शक्ती आसा तें म्हाका कळ्ळें. म्हाकाच्या भावान भयणो, आयज आमी देवाच्या उतराक पवित्र पुस्तकाच्या वावराक भेटयल्लो आयतार मनयतात. देवाचें उतर हें जावन आसा पवित्र पुस्तक, आमकां दिल्लें आसा. आमी आमच्या मनांत हेंच प्रश्न घालुया. आमी दिसपाटी बायबल वाचतात काय, पवित्र पुस्तक वाचतात काय, आनी वाचतात जाल्यार तें आमच्या जिवितांत बदलणी हाडटा काय, वो आमी तें वाचूंक जाय म्हूण वाचतात. होच प्रश्न आमी आमच्या जिवितांत मांडुया. पयलेच फावटीर म्हज्या भावां भयणो, देवाचें उतर आमच्या जिवितांत जेन्ना येता तेन्ना आमी तें मानून घेवंक गरजेचें. आनी जेन्ना मानून घेतलेंच जाल्यार आमकां त्या उतरांतल्यान देव आमचे लागीं उलयता. देव आमकां कृपा दिता, देव आमकां बक्षिता, देव आमकां दया दाखयता. आनी तें आमकां आयच्या ह्या तिनूय वचपांनी दिसून येता. पयल्या वचपान पळयत जाल्यार निनिवेच्या लोकांक जोनासाक वचून थिंगा प्रवचन करूंक सांगलें देवान. आनी निनिवेचो लोक तो दुसरो लोक, तो जुदेव लोक न्हय. आनी ते सगळे पातकांनी जियेताले. आनी आमी जोनासाची कथा आयकलेली आसा. तो थंय वचोंक पयलो सोदिना, पूण देवाच्या उतरा काळ तो थंय वयता आनी तांकां सांगता की तांचे दीस लागीं पावल्यात आनी देव तांकां जायते मिन्स तांचो सत्यानाश करचो आसा असो म्हणून. आनी म्हज्या भावान भयणो, जोनास फुडें चिंतालो आसतलो की हे निनिवेचे लोक देवाच्या उतराक पाळो दिवचे नात म्हणून. पूण ते रोखडेच देवाच्या उतराक कान दितात आनी देवाच्या उतराक काल ते प्राचीत करतात. आनी देव तें पळोवन देवाची काळीज तांचे वयर बदलता. देव तांकां कांयच क्यास दिना, पूण देव तांचेर दया दाखयता. म्हज्या भावान भयणो, जेन्ना आमी देवाचें उतर आमच्या जिवितांत घेतात तेन्नाय आमी देवाची दया मानून आपणावन घेतात. तर म्हज्या भावान भयणो, हें आयज आमकां पवित्र पुस्तकांत पयल्या वाचपांत आमकां मेळटा. आनी ह्या उतरांतल्यान देव आमकां दाखोवंक सोदता की देव फकत आमचोच न्हय, पूण सगल्यांचो. हेंच जोनास प्रवादी चिंतालो. देव आमकांच आनी दुसरे देशांचे लोकांक न्हय, पूण आयज ह्या पयल्या वाचपांतल्यान देव दुसऱ्या लोकांकूय दया दाखयता हें तो पळयता. आनी तो कडेन निराश जालो आसतलो जोनास प्रवादी, पूण देवान ताका दाखयलें की म्हजें उतर जें आसा तें सगल्यांचेंच. तेच परीन आयच्या दुसऱ्या वचून आमी पळयतात भाग्यवंत पावलू. त्या काळार जेजू स्वर्गार चडल्या उपरांत रोखडेंच जेजूचें दुसरें येणें हें मनांत दवरून भाग्यवंत पावलू लोकांक सांगता की जेजू केन्नाय येवंक शकता. तर आमी सदांच देवाच्या उतराक मानून घेवन, देवाचें उतर मानून घेवन आमी तें आमच्या जिवितांत आपणावून देवाच्याच मार्गांत चलून जेजूच्या येण्याक तयार रावंक जाय. हेंच तो आयच्या आमकां दुसऱ्या वचपान दर एक क्रिस्तांवांक आपयता. आनी आमी आयच्या शुभ वर्तमानांत पळयलां जेजू आपलो राज
परगोटणेचो वावर सुरू करता. ह्या आयच्या शुभ वर्तमाना पयलीं आमी वाचत जाल्यार जेजूचें ओरोण्यांत देंवचार ताळण्यांत घालता ती खबर आमी आयकतात. आनी जेजू हें सगलें भोगल्या उपरांत तो ताची ही पब्लीक मिनिस्ट्री म्हणटात वा ताचें हें कार्य देवान दिल्लें सर्गीचें राज परगडपाचें कार्य तो सुरू करता. आनी आमी पळयता हें सुरू करता तें दुसऱ्यांक परगोटूंक तो जायत्या जाणांक आपयता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत पळयल्लें आसा तो जेबेदेवाच्या पुताक आनी शिमाव पेद्रो आनी ताच्या भावाक आंद्रेक आपयता. हेंच देवाचें उतर दुसऱ्यांक दिवंक. मोगाच्या भावान भयणो, आयचीं वाचपां आमकां हेंच करूंक आपयतात. देवाचें उतर आमी पयलें आमच्या जिवितांत मानून घेवन आमच्या जिवितांत आपणावंक, आमच्या जिवितांत आमी नवसरणी करूंक, आमच्या जिवितांत आमी बदलणी हाडून तेन्नाच आमी हेंच उतर दुसऱ्यांक दिवंक पावतले. आनी आमकां सगल्यांक दर एक क्रिस्तांवांक आपयल्लें आसात हेंच देवाचें उतर दुसऱ्यांक परगोटूंक. आमच्या जिवितांतल्यान, आमच्या करण्यांतल्यान, आमच्या उतरांतल्यान आमी हें देवाचें उतर परगोटूंक आयज हीं तिनूय वाचपां आमकां आपयतात. तर आयच्या दिसाक आमी मागण्यांत बसता आसतना, आयज आमी रोजार करता तेन्नाय आनी आमी आयच्या दिसाक बायबल वा आमचें पवित्र पुस्तक वाचता आसतना देवाचें उतर आमच्या काळजांत रिगूंक, देवाचें उतर आमी आपणावून तेंच आमच्या जिविताचो एक ठेवो करूंक आमी आयच्या ह्या दिसाक देवा लागीं हीच कृपा मागुया. देवान आमकां ताचें उतर आमच्या जिवितांत घालून आमचें जिवीत बदलूंक, आमच्या जिवितांत नवसरणी हाडून तेंच उतर आमी दुसऱ्यांक परगोटूंक आमी वावर करुया.